परंपरा तिगून ट्रेंडी जावपाक जाय ही एका बायल मनशेची खासियत। आज आतां हळदी कुंकाचे दीस सुरू जाल्या आनी आमकां आतां पळोवंक मेळटा ती परंपरा आनी बायलांचो ट्रेंडीनस। अशाच आमच्या ह्या ट्रेंडीनसाक मदत करपाक आमच्या बरोबर आसा अपेक्षा चितारी। हाय अपेक्षा। सो अपेक्षा, आतां हळदी कुंकाचे दीस येता, बायलांक जाय म्हणटा ते गजरे, बऱ्यो बऱ्यो साडयो, ताचेर मॅचींग फुलां। सो आज तूं तुजे प्रोडक्ट्स कितें आसा बायलां खातीर? गजरा आसा, हे क्लॉथ पासून करता आणि हे सोलार उडाचे मोगरा फाती हे खूप सेल जाता आणि हे हेअर क्लिप आणि हे तशी हळदी कुंकमाक ते हळदी कुंकम हेजी पॅकेट करून ताका डेकोरेशन केल्लें आसता आणि हे फ्लवर्स आणि हे सेम कलर गजरा आणि हे हळदी कुंकना पॅकेट्स डेकोरेशन केल्लें आसता आणि खूप तरेचे आसता आमचे। ओके। सो अपेक्षा कितली वर्सां जाले तूं हितून आसा? 25 इयर्स। 25 इयर्स। ओके। मम्मी घरा बी सेम आमी अशें करता आशिल्ले। सो तुमी मूळ कर्नाटकाचे? कर्नाटकाचे। सो तो मम्मीगेरूय तुजे अशेंच हे आशिल्ले प्रोफेशन? ते इयर बाय इयर चेंज जातो आसता फॅशन। आतां ते मोगरा फाती आशिल्लो, मागीर हे आयलो आनी नेक्स्ट इयर आनी चेंज जाता। फॅशन कशी चेंज जाता आमी तशी हे करता। लोक लायक करता हे लोकोत्सव सरसाक बी आमी एग्जिबिशनाक स्टॉल घालता न्ही, ते खूब सेल जाता आमचे। ती बाजाराक असले गार्लँड केल्ले खूब सेल जालो। चवथी गणेश चतुर्थी आशिल्ली तेन्ना खूब सेल जालो। सो सरकार जे धाकटे धाकटे एग्जिबिशन्स प्रदर्शनां करता ताजो तुमच्या असल्या कलाकारांक खूब फायदो जाता? फायदो जाता। तशी जावपा जाय म्हण स्टॉल आनी आमकां मेळपा जाय, तशें ऑर्गनायज केल्यार आमकां मातशें फायदो जाता। आनी अपेक्षा तूं आतां हे इतलें करता, सो तूं हे एकटें करता की तुका फॅमिलीचो सपोर्ट आसा? ही माय करता आनी म्हाजी जाव आसा ती करता, सगळे मेळून आमी सपोर्ट आसता आमकां। सो इट इज कायंड ऑफ अ फॅमिली बिझनस कसो? आनी तुमी आतां हे मटेरियल यूज केला ते सगळे इको फ्रेंडली आसा, म्हणजे खंयच प्लास्टीक अशें ना? ना ना पेपर आनी हे म्हाका एक सांग, आतां मोगरा फाती केल्या ती केच्या पासून? सोलार उडतो ह्यो आसा न्ही, कर्नाटका ते नॉर्थ कन्नडा जाता, नॉर्थ केनरा। ओके। थंय न्हंयेत जाता, उदकांत तळयेत जाता। सो ताजे मागीर तुमी ते साल काडून ते साली काडटा आनी तेजे पेपर अशी करतात आमी, पेपर करून मागीर मोगरा करता ते घेता ते। सो सोशल मिडियाचेर पब्लिसिटी जावन कितें रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळा? लोक कॉल करता आनी आमगे कडे ते घेतात, कोरियर करून आमी धाडूता। खंय खंय तुजे प्रोडक्ट वयता गोंय सोडून? मुंबय वता, कर्नाटका वता, सगळे कडेन। सो आमच्या बरोबर आमची आशिल्ली स्वामिनी अपेक्षा चितारी। तिने एक बरो मेसेज दिला। तिची फॅमिली, तिची माय, तिची जाव तिका बिझनसान हेल्प करता। गेली कितलीशींच वर्सां जाली तो बिझनस करता आनी तिने एक बरी मेसेज दिल्या, ती म्हणल्यार फॅशन ट्रेंडा प्रमाणे आपलो पारंपारीक जो तेंचो धंदो आसा तातूंत तांच्यांनी वेरिएशन हाडला। विथ ओंकार फळारी, दिस इज अपर्णा बडिगर फॉर प्रुडंट।